दिव्यवाणी 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 मोगा गिण्यासंगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी तरसून बापा तुका वेदी पोती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी दुनिया देवा मोगा विण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी तरसून बापा तुका वेदी मोती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी दुनिया देवा देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मौनात वाकणता बापा तुका पेटून मोगा हुजो आमच्या काळजात मोगा विण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी हरसून बापा तुका वेदी मोदी आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी दुनिया देवा. मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वक्ता देवाचो ताळो आयकुया. पवित्र स्नानांत दिलेलें मिसांव जारी करया म्हणलो संदेश हाचे दिसा पासारता. ह्या दिशेन आमकांय देवाचो ताळो आयकुची कृपा फावो जावं दी. आनी सोम्याचें मिसांव आमच्या जिवितांत दिलेलें तें जारी करूंकूच जाय अशी कृपा विशेश करून मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. प्रति रितीन ऑनलायनीर माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भक्तिकांक बसोत सर्व भवार्थ्यांक बसोत आमी मागया. हे संदर्भार अर्गां सावन मीस भेटयता जेस्टन स्टीफन सेरावो कार्मेल वडो तांचेर ते बसोत विशेष करून संदर्भार मागया. तशेंच देवादिने डिल्सन टॉनी डिसोजा आध्यात्म्या मिसदा लविना डिसोजा फातिमा वडो तांचेर ते बसुदी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन कुटुंबा स्पिरितान बरोवन सोमयाच्या पवित्र जेवणाक हे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आज आमी सोमया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. आईची देवस्तुती आमकां कल्तिकायेची जिणी जियोवन देवाक मानवोवची व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. जेजूक पवित्र स्नानाची गरज नासली तरी पवित्र स्नान घेता. देवाचो ताळो आयकता आनी देवा मुखार वर्तो जावंक पावता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमी आमच्या तिदोड्या मिसांवांचो उगडास काडया आनी कल्तिकायेची आनी देवाक मानवोवची जिणी जियोंक जाय अशी कृपा जेजू लागीं मागोवन घेवया. देवाचो ताळो आयकुची आनी आमकां पवित्र स्नान लाभलेलें मिसांव तें जारी करची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हर एकल्यांकय फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक फवती परिवार ठेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळज मनाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत तांव दुखदन बक्षाणें मागतल्या बक्षाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पदकां बक्षून आमकां
ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्वर देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एकडी बोट डोळे दांपी आमच्या आमच्या ते समगती हृदयांगाती रांबी मागे. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ ससनाच्या बापा जोरदान नाही तर जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मा ताचेर देवलो आणि तो तुजो अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटली. उदकांनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आणि तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजैया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया वो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. वो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे ते म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला, राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. प्रतवेर नीत स्थापीत करीसर तो तोखचो ना वा दमचो ना. द्विपुताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कायद्यांक बंदकाणींतली सुटका दिवंक, अंधकारान बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वर आपले
आशीर्वाद दिता सर्वेस्वर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा महिमाने पदवी ताची एकल्याची स्मरण हसिया ताच्या नावाक पावती महिमा दिया ताचे पवित्र सत्री मुखार प्रणिपात करा सर्वेस्वर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पर सोतळो उदका वयल्यान गाजता उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला सर्वेस्परा सोताळो निजायकी गणगणीत वै गंभीरायेन गाजता तासो ताळो सर्वेस्वर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्वर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता धर्मवृत्ताच्या कृत्यांतले वाचप तो वळू पेद्रूनो उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिपात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात जुआवन स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नेजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. मुझे प्रास शक्तिवंत एकलो येवपाकाचा म्हणालो जुवांव तो तुमकां पवित्र आत्म्यानी उज्यान पवित्र स्नान दितलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो भाग्यवंत मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तो बळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलिया तावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुवांवूंक ताका आडोवंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घेजे आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जेजू कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वैरतेस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन
आपणाचे रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांत हांव एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो, तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भक्तिकानो, जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वखता पवित्र सभा आज उल्हास बरीत जाता. आमी नेतलांच्या फेस्ताच्या काळार आसा. जेजूच्या जल्माच्या परबेक अपुरबायन तयार करणं, जेजूच्या जल्माची परब बोवा परबायन आमी संभ्रमन. जेजून आपणाकच उगडापे केल्लें आपरगटणेचें फेस्त आदल्या आयतारा संभ्रमन. आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करच्या वखता देवाचें येवजन ह्या संवसारांत मनशा कुळांतय जारी जावचें तें आयच्या दिसांत सुरू जावचें आमी पळयता. 30 वर्सां जेजू नजरेतांत रावलो. 30 वर्सां, 30 years. तितलें सुलभाचें न्ही. देखून हो पळया, एक भुरगें आवयच्या गर्भांत रावन भायर येवन ह्या संवसारांत जिवचे खातीर कितले म्हयने गर्भांत रावता? 9 म्हयने. 9 म्हयने रावून त्या उबेंत आनी त्या अडचणेंत तरबेत जावन 9 म्हयन्याची तरबेती घेवन भंयक पडटा. भंयक पडलेलें भुरगें ल्हानपणानूच शिकाप म्हूण समजून जायपुरती जिविताची तरबेती जोडटा. जायपुरती तरबेती जोडणं एका बऱ्या कामाक लागता. कितली ताची चड तरबेती जाता तितलें ताका कामांत अवकाश मेळटात. हां, पूण जेजूची तरबेती ताच्या मुखल्या जिविताक 3 वर्सांच्या जिविताक 30 वर्सांची तरबेती. 30 years. आमकां ह्या जगांक न्ही 10-12 वर्सां तरबेती आसा. 13 वर्सां 10वी जावन, 11 वर्सां PUC जावन आनी 8 वर्सां डिग्री जावन कितली वर्सांची तरबेती आसून आमी उपरांत मिसांवाक देंवता. कितले आमी सुफळ जाता, कितले आमी सलवता, आमी नेणा. पूण जेजूच्या मिसांवाक ताणें 30 वर्सांची तरबेती केल्ली आसा. 30 वर्सां संपयले उपरांत आज तो जॉर्दान न्हंयक वेता. जुवांव लागचें स्नान घेवच्याक तो वेता जॉर्दान न्हंयत. जुवांव आनी जेजू समासम मनीस. समासम ताकाय मरियेकी गब्रियल दुतान बरी खबर दिल्ली, जाकरीकी गब्रियल दुतानच बरी खबर दिल्ली. जेजू खंयच्या दादल्याच्या वेणे ह्या संवसारांत मरियेच्या कुसव्यांत जल्म घेतिल्लो, तशेंच एलिझाबेथीच्या कुसव्यांती जुवांव जल्म घेतिल्लो. देखून मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हणा जेजून. कित्याक तूंय दैवीक सक्तेचो मनीस, तूं दैवीक सक्तेचो मनीस, पूण देवाचो पूत तो न्ही. देवाचो दूत तो, दूत पूत न्ही, दूत. देवाक देवाची सोडवणेची वाट तयार करच्याक आयिल्लो तोय बरें जाणा आशिल्लो. म्हज्याकी शक्तिवंत एकलो आसा, म्हज्याकी बळवंत एकलो आसा. भगवन ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो वाडत वाडत वचूं जाय. हांवें देवत येत जाय. कित्याक तो बलिश्ट बलिश्ट म्हणून स्नानीक जुवांक बरें गोत्त आसलें. पूण स्नानीक जुवांक गोत्त आसलें देखून तो म्हणटालो हांव सोडवणदार न्ही, हांव मागलेलो न्ही, हांव मसिया न्ही. ताणें म्हणलें स्पश्ट, तुमी तांकां सांगा हांव न्ही.
आनी स्नानीक जुवांव बरें गोत्तो आसलें जेजू कोण म्हणून. देखून स्नानीक जुवांवन म्हणलें पळया देवाची शेळी. ह्या जुवांवांजेलिस्ताक ताच्या भावा जाकोबाक आनी परत ताणें सांगिल्लें तें ताचें शिजोवन आसलें पयलें स्नानीक जुवांवचें. ताका सांगिल्लें पळय देवाची शेळी देवाचो पूत. आनी वो मनीस जेजू लागीं येता जेजू ह्या स्नानीक जुवांव लागीं येताना स्नानीक जुवान म्हणलें हांवें तुका स्नान दिवचें गे. हांवें तुका स्नान दिवचें गी. कित्याक स्नानीक जुवान म्हणलें हांव उदकान स्नान दितां जॉर्दानीच्या उदकान बुडोवन तुमकां स्नान दितां. आनी एकलो आसा तो आत्म्यान आनी उज्यान आत्मो आनी उजो आत्मो आनी उज्यान स्नान दितलो बलिश्ट तो. आनी हांगासर तूं म्हणटा हांवें तुका स्नान दिवचें गी तूं म्हज्या लागीं येताय. जेजू म्हणटा स्नानीक जुवांव तें आमचे भितरच आसूं तें सद्याक तशेंच आसूं आमचे भितर आसूं तें उरल्यांक गोत्तू ना. तूं आतां म्हाका स्नान दी. स्नान दी म्हळ्यार हांगासर फकत जॉर्दानीचो स्नान न्ही. हांगासर जेजूक पातकां धुवन वचोचें सैमाचें पातक धुवन वचोचें पातकाचें परिवर्तन जायचें म्हूण कांय गरजच ना. कित्याक स्नानीक जुवांव लागीं आयलोलो लोक पातकाचें पाश्चात्ताप पावोवन भक्षणां मागोवन पातक रोडोवन जिवी परिवर्तन करच्याक जॉर्दान न्हंयेंत बुडताले आनी उपरांत तो एक संकेत जावन उपरांत ते पातक करनातले बरें जिवीत जियेताले थंय गुर्तो. पूण जेजूक हांगा पाश्चात्तापावची गरज ना पातक रडची गरज ना पातकाचे भक्षणे मागची गरज ना उदकान बुडची गरज ना. पूण हांगा जेजूचो स्नान उदकाचो न्ही म्हूण आसतलो. उदकाचो स्नान न्ही. जेजून घेतलेलो स्नान खंयचो करताय जॉर्दान न्हंयेंतल्यान वयर आयल्या उपरांत थंयसर आसा सर्ग उक्तो जालो. पळया सर्ग उक्तो जालो. हेवन ओपन्ड सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पळया एका पारव्या बरी देंवोन आयलोलो आनी ताचेर रावलोलो आनी ताच्या शिरांनी वचोन ती सकत तो उजो पळया थंयसर पेटलोलो दिसलो. दॅट इज द पवित्र आत्म्याचो अभिशेक कसो म्हणटा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जेजू थंय जालो. कित्याक म्हळ्यार आनी मुखेलीं 3 वर्सां भिरांकूळ आसात ती. तातूंत असर्य आसात विस्मित आसात अजप आसात तातूंत तिरस्कार आसा तातूंत दूख आसा सलवणी आसा रडणें आसा विलाप आसा सगळें आसा. हें घेवच्याक हें स्नान ताका भोव गरजेचें आसलें. देखून एक ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला. 3 शब्द हो म्हजो पूत इज माय सन. कळ्ळें गी तो म्हज्या मोगाचो व्हेरी क्लोज टू द हार्ट मोगाचो तो म्हाका मानवला. आय एम प्लीज्ड विथ हिम तो म्हाका मानवला. पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो देवाची खुशी करूंक बायसलोलो सुमी आज देवाक मानवलो. देखून ताबर पर्वतारी हो स्नान घेतल्या उपरांत आनी एक स्नान ताका जालो ताबर पर्वतार थंय कितें थंय हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका. पळया थंयसर एक शब्द सडतो ताका तुमी आयका. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो हो स्नान घेतलेले आसात पळय हो पवित्र स्नान असो पवित्र स्नान घेतलेले पवित्र स्नान असो पवित्र उदकाचें स्नान न्ही पवित्र आत्म्याचो स्नान घेतलेले इतले बलिश्ट जातात. तांकां फातोर तांकां मरण जावं तांकां कुरीस जावं तांकां किडे जावं कांटे जावं तलवार जावं दिसूंक दिसना. हेच्या दुसऱ्या वर्सां पळयलें भिवकूर आशिल्लो पेद्रू ह्या पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्या उपरांत इतलो धैर्यादीक जालो इतलो बलिश्ट जालो. पळया जेजू वरी वळवळ्याचें कुर्साचें मरण मेलो तो. स्तेफन पळया स्तेफन फातरांचे वळवळे सालोरेस पळया उज्याच्या कायलीर बासचे संतोशान मरण स्विकार करूंक फुडें सरले. ती सकत खंय तावन आयली ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें स्नान इतलें बलिश्ट स्नान म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कितले कांटे खुंटे कितली खटखटाय कितली विरोधपण कितली दगदोणी आयल्या री त्या पवित्र स्नानाच्या पवित्र आत्म्याच्या स्नाना मुखार कांयच न्ही.
देखून आज पवित्र स्नान जेजून घेतला आसतना आमकां एक बोवा पुरबाचो संतोश आसा. देवाचो ताळो आमी आयकुया. देवाचो ताळो आमी आयकुया. आमी आयकुवचे प्रयत्न करया. जर तर आमी पवित्र स्नान काण गेला न्ही गी. आमी काण घेतना आमी ल्हान भुरगीं आमकां गुर्तू ना. पवित्र स्नान काण घेतना आमी ल्हान भुरगीं. पयलें पुरा एडल्ट बाप्टिजम आसलें. व्हड जाल्ल्यांक पवित्र स्नान दिवचें. ल्हान आसतना दिनातलें. कळ्ळें गी. ल्हान आसतना पवित्र स्नान दिनातलें. व्हड जाल्या उपरांत पवित्र स्नान दिवचें. आनी दिवचें कशें उदकान बुडोवन तूं दिवचें. हर एका इगर्जेंत इगर्जेंत एक पवित्र स्नानाचो पोंडू म्हूण आसतलो. पवित्र स्नानाचो पोंडू तातूंत बुडोवचें आसलें. उडोवचें नातल्यार एक तळ्यां आसतालें. तळ्यान बुडोवचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान काणूचें जाल्यार बरी तरबेती जावंक आसलें. बरें तरबेती जावन तांकां तरबेत करन तांकां कॅटेकुमेन आसतलें. तें बरें तरबेती दिवचें आसतलें. आनी बरें तरबेती करून जाल्या उपरांत पास्कांच्या राती तांकां सगळ्यांक पवित्र सभेक खाण घेताले आनी पवित्र स्नान दिताले उदकान बुडोवन. वॉट्सॅपार तेणें येता जोर्दान न्हंयेंत मस्त जावन वचून पवित्र स्नान काण घेता ह्या दिसांनी पळयतात बुडोवचें उदकान. आतां आमकां इन्फंट बॅप्टिजम इन्फंट ल्हान भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार पयलें आतां जी वखदां नातलीं मेडिसीन नातलें आतां म्हणजे बरी तें जाल्ल्यान आवय बापायक मस्त भुरगीं आसतालीं. 7-8 भुरगीं 10-12 भुरगीं आसतालीं आमच्या म्हालगड्यांक. तातूंत 4-5 जाणां मरतालीं. पिडेन मरतालीं. कोलेरा येवन गी मलेरिया येवन गी टायफॉयड येवन गी नाना तरांची पिडा येवन भुरगीं मरतालीं. आनी मेल्ल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवना जाल्यार सिमिस्त्रीन पुरोवंक जायना. पवित्र स्नान म्हणना जाल्यार सिमिस्त्रीन पूर्ण जायना आनी तांच्या वचून संस्कार कार्य करूंक जायना. देखून कितें करताले देखून उपरांत पवित्र सभेन भुरग्यांक ल्हानपणारच 6:30 तास जाताना तांकां तेंपलान भेटोवचें आनी उपरांत पवित्र स्नान दिवचें. तांकां एक संस्कार ल्हानपणान इन्फंट बॅप्टिजम आयलें. तें आयल्या उपरांत आतां भुरग्यांक आमकां पवित्र स्नान दितना गुत्त आसना. पूण आमकां बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत समजुणी जाल्या उपरांत आमी घेतलेलो पवित्र स्नान आसा पळय तो आमी दृढ करता थीर करता थिरावणेचो संस्कार आमच्या बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत आमच्या देशीच्या गोळी बापा मुखार रावून हो बाबा म्हाका स्विकार करूंक मन आसा हांव स्विकार करता. सोम्याचो शिपाय हांव जाता. सोम्याचें उदक परगट करून फुडें सरता म्हणून भास दिता आनी तो थीर करता. थिरावणेचो संस्कार आसा. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन ह्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत आमकां कसली जबाबदारी मेळटा. 3 तरांचें मिसांव. कित्याक म्हळ्यार सोम्याचें मिसांव 3 तरांचें. आदल्या आयतारा परगट केल्लें आयतारा त्या रायांनी परगट केल्लें आदल्या आयतारा. सोम्याचें 3 तरांचें मिसांव. सोमी एक राय आमी रयाळ वर्गाचे देखून सांत पेद्रू म्हणटा ताच्या पत्रांत म्हणटा आमी एक रयाळ वर्ग याजकी राज्यकुळ रयाळ वर्ग आमी देखून आमच्या कुटुंबांत एक बापूय जावन राया बरी एक आवय जावन राणी बरी जियेतात आनी एक बरें कुटुंब बांदून हाडटात. आमी हर एकली आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत राय आनी राणी दादलो आनी स्त्री आनी त्या आपल्या परजेंत आपल्या भुरग्यां बाळांतय एक बरें कुटुंब बांदून हाडचें काम रयाळ वर्गाचें काम. दुसरें आमी सर्व याजकी वर्गाचे आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां सांगाता आमच्या कुटुंबाच्या सांगाता मागणी भेटोवचें. इगर्जेन मागणी भेटोवचें. ह्या सगळ्या सांगाता मिसाचें बलिदान भेटोवचें. हें सगळें आमचें याजकी वर्गाचें काम आमी हर एकले. तिसरें आमी एक प्रवादी देवाचें उदक परगट करचें आमी जाय. देवाचें उदक आमी घेजय इगर्जेंत पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी घेजय. आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या हातांत आमच्या पांयांत आमच्या ओंठांत घाली जाय आनी वचून आमी तें परगट करी जाय. आमी जिये जाय. पळया आमकां दिल्लें मिसांव हें रयाळ आनी याजकी वर्गाचें आनी प्रवादपणाचें मिसांव आमी जियेचें समाजान जियेचें. वो आमी खंय गेल्यार सोम्याक साक्ष जायचें. विटनेस टू द लॉर्ड साक्ष जायचें आमी. आनी तो बळ कितें जाता आमचें मिसांव जारी जाता. आनी हे मिसांव जारी जालें जाल्यार आमकां एक थाळो आयकता. ओ म्हज्या मोगाचो पूत ओ म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला. हो थाळो आयक जाय. तुमचे 2000 जुबल्याच्या वर्सा हांव गोंयांत आशिल्लो. 2000 जुबल्याच्या वर्सा गोंयांत कंपनीच्या बाबतींत कामांत थंय आशिल्लो.
खरेंच मातसो काळ तो एकलो वत आसलो तलिगांव पणजी लागीं हें तलिगांव म्हणून गांव आसा थंयसर सैमाई कलिगर्ज आसा थंयसर सदां हांव मिसाक येतालो शुक्राराचे उपास करतालो एक सुरू आसतना म्हाका एक ताळो आयकल्लो हो म्हज्या मोगासो तूं म्हज्या मोगासो पूत तूं म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मानवलाय आयकल्लो त्या दिसा सगळें सोडून हांव सेमिनारी गेलो आनी आज 26 वर्सां जालीं 26 तो ताळो आयकून म्हज्या मोगाच्या बाबून आमी तो ताळो आयकुचे प्रयत्न करीत तूं कशें आयकता खंयच्या रितीन आयकता तूं न्हिदेंत आयकता तूं सपनांत आयकता तूं तुज्या रूप आयकता तुज्या कानान पडटा गुत्तू ना तूं आयकूंक तयार आसा आनी तूं आयकता तुका तुजें जिवीत बदलता तुजें जिवीत बदलता तूं फुडें वताय आनी तूं पवित्रात्मो तुजे थंय वस्ती करता पवित्रात्म्याचो स्नान तुजे थंय जाता आनी तूं इतलो बळवंत जाताय कोणूच तुका आडोवंक शकूंक ना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो एकडी बोरदोळे दांपियां आमकां तो पवित्र आत्म्याचो स्नान जाला गी पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवन आमी देवाचो ताळो आयकूंक शकल्याव गी जर तर देवाचो ताळो आमी आयकूंक शकल्याव आमच्या जिवितांत सोमयान दिल्लें 3 तरांचें मिसांव रेयाळीवर ह्या सखी आनी प्रभातपणाचें मिसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत यथार्थपणी देवाच्या उतराकाल आमी जारी करचे प्रयत्न केला गी म्हणजे सवाल आमकांच विचारया केला जाल्यार संतोश पावया देवाची कृपा मागया करूं ना जाल्यार सुमेची मोक्षणे मागया मुखली कृपा मागया आनी मुखल्या जिवितांत हे मिसांव यथार्थपणी करूंक सो आदार सोम्या लक्ष जोडून घेवया आमेन बिरव्यांत्रेक देवते आसूल आमचो बाबा तूं सर सगळीं सांगता एकाच देवाक सत मानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गानी पृथ्वीसो दिसत्याना सर्व वस्तूंचो असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्त सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा ती बाबा तावन जल्माला देवा तावन खऱ्या देवा तावन बसल्लो तो तो देवा तावन जल्मला ताका रचून बापाच्या सैमाचो ताचेवर सर्व वस्तू केल्या आमच्या पासत आनी आमच्या सोडणा पासत सरकार नांव देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी ओंकार बाईची उदारी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत 5 बिलां काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका गादी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्याची आनी मेल्यांची बसबी करून वैभवांत परतून येतलो आनी ताचे राज वडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी देवदत्तार्थ बाबा आनी पुता आनी चला बाबा पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी वैभव प्रवादेवरी तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मतावरी स्थापलेले सभे सत मानता पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना समान मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी सस्ताच्या जिविता विश्वास रावता आमेन यस विश्वासान यस भावार्थान यस पातयेन आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सोम्या मुखार आमी दवरया तिरेक देवा मुखार आमी दवरया सोम्याची बेसवां कृपा मागया मोगळा बापा पवी सभेचे मुखेली जावन आसता पाप साहेब सर गवळी बापांक येजांक धर्मिकांक येवकरिस्तांतल्या जेजूचो लागशीन सांगात बघून आनी आपले तबेन दिल्ल्या भवार्थ्याचो पोस करूंक आत्मीक घटायला बाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या येवजणांक देव विरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय ताणें कुटुंबान तशी समाजेंत उपकाराक पडचे बरे देखी बरी जिवीत जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या संध्याची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाल्ल्या सुमेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्नानांत आमकां दिल्ली मिसां भक्तीन पळोवंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एगडी बोरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया ऑनलायनी मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सगळे भक्तिकांकी सुमेची कृपा म्हळ्यार अशें मागया
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुझे मुखार उचलली आमची मागणी देईन स्वीकार कर तुझ्या सोडवण्याच्या योजनान तुझो पूत जेजू या संवसारी मनीस जावन आयलो आनी आमचे मदें येयलो आनी हेचे दिसा पवित्र स्नान घेवच्या मुखांतर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक कसो ताका जालो तो तुका मानवलो जालो तुजी कुशी ताणें पाडली सगळ्या लोकांक तुजें तें हाडचें वत्तें प्रयत्न ताणें केलें आज असलें मिसांव आमी करूंकू जाय म्हणलें सतत तुजो पूत आमकां दिता आसतना ह्या पुताचे शिकवणेन आमी जिवंकू देवाच्या उतराकाल आमची जिवीत रुपी करूंक आमी एक याजकी एक रायाळ तशेंच प्रवादपणाची मिसांव घेतलेले आमी आमच्या जिवितांत तुजी खुशी पाळोवंकू आनी तुजी खुशी जारी करूंक जायची कृपा दी म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. काणिकांची सोमिया तुका समर्पिता जिणयेर उपकार जावं दन्या तुका आमकां भेटोवन दिता आमकां भेटोवन दिता काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता जिणयेर उपकार जावं दन्या तुका आमकां भेटोवन दिता आमकां भेटोवन दिता आमकां भेटोवन दिता म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दाते बाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या न्याके पयशेच्या दावाक सरस्पर म्हणून की सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या अपुरबायाच्या पुताक प्रगट केलाय त्या दिसा आमी तुका भेटोवन दिता ते देणीन तूं देयन मानून घे मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेठवणी बदलून ताचो कुर्साचो यत्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दीत आमच्या चडवंदरा जेजूचे नांवी आमेन. सुवेस तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तीस आनी आमच्या फायद्यासो जोर्दान न्हंयत विचित्र गुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजे नवें देणें तुवें परगट केलें मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खोरोस आसा म्हूण आमी सतमानू सर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मा देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें आमकां दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवण्याची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो देखून आतां सर्गेच्या देवदूतांच्या गायनान संतोषान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका
उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता धागाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बहु पवित्र घडी संभ्रामतांव हे घडी बहु पवित्र घडी आहे, पवित्रत्म्याची घडी. हे पवित्रत्म्या घडी आमचेंच पवित्रत्म्यातय आमचें स्नान जावं दी. पवित्रत्म्याचें स्नान आमचें थंय जावं दी. पवित्रत्म्याच्या बळान शक्तीन भरलेले जावन सम्याची मिसांव आमच्या जिवितांत जारी करूंक जायची कृपा मागे. बाबा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्टची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसोत समर्पोवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चिवीत सोडून आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मासो मेजता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तारिल्ली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पोल आमचो गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दोंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान वजूजाय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यां ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सडवंदराची याचना मदीं दवरून ताणें शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार. दयगुणी जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भागारी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोबर शानत रखतल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतीने सर्व पदकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रगडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूत देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढतिले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतिले आमका शांती दे आमका शांती दे. पळया इजवनसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस त्यांच्या मोगान बरोबर मनीस जावन संवसारी आयिल्ली पवित्रात्म्याचें स्नान घेतलेली पवित्रात्म्याच्या बळान देवाचें मिसांव जारी केल्ली आमी त्याच पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवा सुताळो आयकूं देवाचें मिसांव आमच्या जिवितांत जारी करूंक जाय म्हूण आपोवणें दितात ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेजू मुखार जेजू दया मोजे थंय येवकाचिता स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी काण सदा. प्रार्थुया. कनवळ्या आमच्या बोमगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणा वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां बोबो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो थीर आधार तूंच म्हजो सांबाळणार तूंच म्हजो थीर आधार तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मगर बाबडीनो भक्तीन मी सांगवांठेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तांक तुवें बरें करूं. मोगाळ पुत्र सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा नमान बडो जेजू आशीर्वाद दिवा. रोजरी सैबिनी आम्हा पसोत विनंती सगळी कर. संगता बगेन गुरुसाचे गुरवे निरंकार आमचे देवा स्वतंत्र बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जाय तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून
देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं साहित्याची खालसा मनां दादोशी केल्ली आसात. ह्या सरबरेपणा खातीर धन्य देवा करगां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी आपूण तडार सावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेतां. ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेतां. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां प्रत्येक पासो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी